नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परमावणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 144 कलम रद्द करचे खांडेपारच्या लोकांची मागणी बंधाऱ्या आड थळाव्यांचे आंदोलन जाले खर। CSR खाला अंगणवाड्यो बांदपाक खात्या अंतर्गत फाउंडेशनाची करतले स्थापना मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण SGPDA बाजाराभायर किरकोळ नुस्त्याची विक्री वरिष्ठांच्या सुचोवण्याप्रमाण पालिका कर्मचाऱ्यांनी थांबयली। विक्रेत्यांची दुकानां उडयली काडून। वास्को वाठारांत वाडिल्ल्या डेंग्यूच्या साथीचेर अर्बन भलायकी केंद्रान केली जागृताय। तालिवाडा म्हापशा हांगासर पार्क केल्ली दुचाकी व्हेली चोरून 2 जाण तरणाट्यांक केली अटक। आणि घराघरात नेवऱ्यांच्या तयारेक नेट, बायल्यो नेवऱ्यो करपाक गुल्ल। आणि आता खबरो विस्तारात। खांडेपार बंधाऱ्याक विरोध करपी थळाव्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर आयज एल्गार पेटयलो। खांडेपार लायिल्लो 144 कलम रद्द करात आनी बंधाऱ्याचो प्रकल्प भायर मारात अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली। ह्या आंदोलनाक राजकीय पक्ष आनी ST संघटनांचोय पाठिंबो आशिल्लो। खांडेपार बंधाऱ्या आड आंदोलन खर जाल्ल्यान जमाव जावचो न्ही म्हण प्रशासनान वाठारात 144 कलम लायले। आता चवथ लागीं पावल्या आनी 144 कलम चालू उरल्यार चवथ मनोवपाची कशी असो प्रश्न थळाव्यांनी करत सरकारान हे कलम आयच्या आयज काडून उडोवचे अशी मागणी केली। खांडेपार वाठारांतले ST लोक न्हंयच्या उपजिविकेचेर निबून आसात, देखून थंय बंधारो घालून सरकारान तांच्या पोटार मारचे न्ही अशें थळाव्यांनी मागला। ह्यान पयलीं थळाव्यांनी ST आयुक्ताच्या कार्यालयाक घेराव घालून हे कलम रद्द करपाची मागणी लावून धरिल्ली। आमी हे बंधारो नाका म्हणून आमच्या गांवांत कितल्योश्यो मिटिंगी घेतल्यो, सगळे डिपार्टमेंटाक आमी सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा की आमचो हो बंधारो नाका म्हणून। आमचे जेन्ना 2021 थंय बुट्टी येयल्ली तेन्ना सगळीं घरां कितलींशीं घरां मोडून पडलेलीं, पूण गव्हर्मेंटान कोणाक थंय घरां सारकी बांदून दिल्लें ना। दिलां थोडे कितें दितात, पूण तितले हेजेर लोकांनी एक घर बांदतले जाल्यार कितलेशे लाख जाय ते तुमकां खबर आसा, पूण ते गव्हर्मेंटान तेन्ना केलें ना। आनी आतां जर हो बंधारो जालो जाल्यार लोकांचे सगळे पोटार तो आड येतलो, लोकांक खंय वचून पोट भरपाची अशी परिस्थिती जातली। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीन आनी हे 144 कलम कित्याक लायला ते म्हणून की काम करपाक लोकांचो भंय कित्याक तांकां तेंचे भंयान लोक थंय येतले म्हण तेंच्यांनी 144 कलम लायला ते आतांच्या आयच्या आयज काडपाक जाय म्हण तेंचे। हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट मागता की तेंच्यान आमचे बारीक लोकांचेर मातशी नजर दवरची आनी हे सगळें बंद करचें आनी हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून आमी सगळे जाण हांगा जमलेले आसा। तेन्ना हो प्रोजेक्ट आत्ताच्या आतां तेणी थंय रद्द करचें म्हणून। जाल्यार हो बंधारो कोणा खातीर? त्याच लोकांक म्हणटा, पूण ऑलरेडी तर जर गांजेचो बंधारो जर बांदला ह्या लोकांक खातीर आनी पायपलायन पासून ओडलेली आसा जाल्यार हो कोणा खातीर? हांगा जो भूतकाळ पोटार आसा थंय स्टील प्लांट येवपाचो आसा, आमकां एक डावट आनी आमकां एक क्लियर जाल्लें आसा। आनी दुसरें म्हणजे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा थंय जे बिल्डर लॉबी सपोर्ट करता हे आतां, आनी तेंच्या खातीर हो बंधारो। थळार गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय पावलो आनी तांकां तेंको दिलो। हिंदुत्व राखपाच्यो गजाली करपी सरकार खांडेपारच्या लोकांक चवथ मनोवपाक दिना हे व्हडले दुर्दैव असो आरोप करीत विजयान सरकाराक उजरावून काडला। जो कर्फ्यू लायिल्लो तो काडून तांकां बरी चवथ मनोवपाक दियात हो तांचो डिमांड आहा। म्हाका दिसता खंयचेय हिंदूक चवथ मनोवंक दिवप ना, म्हणटा ते हाजे परस व्हडली सालाजारशाही आमी केन्नाच आमच्या जिवितान पळोवंक ना।
जो सनातन धर्माच्या नावान हो सरकार डबल इंजिन सरकार चलता, ह्या डबल इंजिन सरकाराक बारीक समाजाक चवथ मनोवपाक दिवपाक कित्याक नाका हे ह्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय. आनी जर उत्तर दिना, थोडीच मातशी जर लज उरल्या जाल्यार तो ते सेक्शन 144 इमिजिएटली ड्रॉप करून तांचे कडेन तांणी उलोवणें स्टार्ट करूंक जाय की हो 80 कोटी 88 crores म्हणून जो प्रकल्प हाडटा, हो प्रकल्प लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडेल वापरता आसतना सरकाराक ही खास अशी कित्याक आसा तांचो गांव पेड्यार दिवपाक हे आनी म्हाका दिसता सरकारान सांगपाची गरज आसा. आनी जर सरकार सांगना जाल्यार गोंयांत सरकार लोकशायेन मानना हें सिद्ध जाता. आनी हाजें हांव खंडन करता आनी लोकां बरोबर आमचो पूर्ण पाठिंबो सगळे तांचे एज्युकेशनाक आमचो आसतलो हें हांव तांकां सांगूंक आयिल्लो. कित्याक 144 सेक्शन लायता केन्ना थ्रेट आसा तेन्ना हे लोक म्हाका हे जितले लोक आयिल्ले आसा पळय ते आपल्या भुरग्यांक हाडणेर घेवन येयला आनी थंय बीन प्रोटेस्ट जे करता पळय भुरग्यांक हाडणेर घेवन घेता. सो भुरगे आहा पळय थ्रेट आसा. सो नॅक्सल एरिया न्हू मरे ती खांडेपार जी एरिया आसा नॅक्सलाइट एरिया न्हू मरे 144 सेक्शन लावपाक. सो सरकारान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हाजेर लोकांचेर एट्रोसिटी केल्ली आसा. कमिशनराक एक्चुली पळोवपाक गेल्यार रायट आसा सुमोटो काडपाक जे आमी ताका सांगिल्ले आसात की विदीन 24 hours तुवें इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आनी जरी तर कमिशनूय फेल जालो जाल्यार लोक जे लोकांक जाय करपाचें आपलो हक्काक लागून झगडपाचें ते करपाक खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक लोक रेडी आसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विराज कामत आणि समीप नार्वेकर. CSR खाला अंगणवाड्यांक निधी मेळोवपा खातीर महिला आनी बाल कल्याण खात्या अंतर्गत फावंडेशन स्थापन करपाचें थारायलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची उरिल्ली कामां रोखडीच पुराय जातली अशेंय विश्वजीत राणेन सांगलां. विषय हो आयजचो न्हू, अंगणवाडीचो विशय एक ओवरऑल आउटलूक आमचो आसूं जाय. हांवें कांय अंगणवाडी आयडेंटिफाय करून ते बांदपाक आमी घेतल्यात. कांय कडेन अंगणवाडी बांदपाक गेल्यार खंय तरी जमनीचो विशय येता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी इट्स नॉट चॅलेंज, इट्स नॉट टुडेज इश्यू. What we are trying to see that the rent also जे दिल्या आमकां अर्बन and rural and fixed rent we have to run it on that basis only. It's not only here. जे कितें तुमी देशान पळयता आनी बाकी कडेन पळयता खुबशे लोकांनी CSR म्हणून आमी एक फावंडेशन स्थापन करपाचें ठरयलां विदीन द डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चायल्ड जस्ट लायक आय हॅव डन इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो अंडर CSR वी आर एबल टू गेट हेल्प. Then we will target the most critical Anganwadis in phase 1, phase 2, phase 3 and try to upgrade them and try to build them. नंदघराचो कॉन्सेप्ट एक आसलो वेदांत कंपनीन ते कन्सेप्ट केल्लो. तीच कन्सेप्टाच्या आदाराचेर आमी ऑलरेडी 5 मूव केल्या. वेगळे तरेन विचार करचे पडटा. हे सगळे गोश्टी केन्ना केन्ना तुमकां दिसता की हे ताबडतोब सॉल्व जावंक जाय. ना, जायना केन्ना 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 म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात हांव स्वता बांदता अंगणवाडी. दरमळी हांवें आतां फावंडेशन सुरू करपाक घेतल्या. देवळान बसता. कशें हांव देवळान बसपाक दिवं भुरग्यांक? खर्च केल्यार लोकांचेर खर्च करताय. गरीब मनशाक बी दिसून जाय की आपले भुरगे थंय वचूंक जाय. भाड्याचे वाचतून ते वचून बाबडे शिकता. पूण कितें आसता रेंटाचो जो कॅपिंग आसता तो रेंटाचो कॅपिंग फिक्स कॅपिंग आसता. आनी हांगा हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक आमची गोवा मेडिकल कॉलेजीची कांय स्पेशालिटीज बेसिकली हे करपाक म्हूण तुमकां दिसलें दर फावट हांव करता. पूण तुमी पळयता की एक कडेन चालूच आहा कंटिन्यूस. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमी पूर्णपणे आमी एका लेवलाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे चॅलेंजींग कांय गोश्टी करपाक जाय ते करपाक आमी फुडें सरल्या आनी करता आमी करतले. जे कितें आहा तुमकां दिसत की बाबा हे घोशणा करीत आसा घोशणा बी कांय ना. एज पर प्लॅन वी आर गोईंग. वी हॅव टू फायंड द रायट टायप्स पीपल. कार्डिओथोरेसिक आनी स्पेशली कार्डिओलॉजी घालपाचें हे आमी आश्वासन जे दिल्या ह्या आश्वासनां पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून वेन आय से द वर्ड प्रायवेट मेडिकल कॉलेज आनी नॉट ओनली टू रन अ कॉलेज इट्स ऑल्सो टू इंटिग्रेट द सर्विसीस टुगेदर. As long as the Goan people benefit from the DDSS or a card, we should not worry about it. We will do whatever in a transparent manner. We will do. Too long it has taken, but it is. We are working on it over time. Challenge is super specialty hospital. One side cancer hospital चे काम चाललं. गोयची जनतेक पयर आमी 50 नर्सीज आमी आयडेंटिफाय करून आनी मुंबय धाडल्या. ह्या बॅचीक आतां सध्या 10 पास जाले एक्झाम. 10 नर्सीज मुंबय वचून पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑन्कॉलॉजी करतले. त्याच तरेन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पेडियाट्रिक्स दुसरे कडेन धाडटा. हे सगळे गोश्टी करपाक जाय म्हणजे गोंयचे जनतेक योग्य तरेचे बरे क्वॉलिटीचे आमी सर्विसीस आमी दिवंक शकता. रिलायन्स फावंडेशन बरोबर बी आमचे चल्लेले आसा. ते बी हब एंड स्पोक मॉडेलच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन टायप करतले तुमचं फावंडेशन
आनी हांव तेंचे आभार व्यक्त करता, कारण तेणी आमकां खूब स्कोप दिल्लो आसा. त्याच बरोबर हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक मातसो वेळ लागता, टायम लागता. कितें आहा की आमी हें आश्वासन दिल्या प्रमाणे तुमकां खबर आहा, हांवें एकदां आश्वासन दिल्यार हांव पूर्ण करतलो. मुख्यमंत्रीचे सहकार्य घेवन हें करतले. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी हेणी जे वेगळे तरेचे वर्टिकल्स आमच्या खातीर करून दिला हेल्थान, प्रत्येक वर्टिकलच्या माध्यमांतल्यान पयशे आमचे जनतेक ताचो वापर करपाचो प्रयत्न. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण SGPDA बाजाराभायर किरकोळ नुस्त्याची विक्री वरिष्ठांच्या सुचोवण्याप्रमाण पालिका कर्मचाऱ्यांनी थांबयली. पालिकाच्या कामगारांनी विक्रेत्यांची दुकानां काडून उडयली, ताका लागून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांनी तिडक उक्तायली. सकाळी 10 वरांचेर बाजार बंद केलो जाल्यार नुस्तें विकपाचें कशें म्हणून नुस्तेकारांनी प्रश्न केला. मारप नुस्तें हाडप आनी खूंय घालप. 10 वरांचेर बाजार बंद म्हणटाय ते. नुस्तें माल ते हाडून खूंय घालपाचें. तुमकां आतां कितें तांणी काडलें वच म्हळ्यार ते वच म्हणटा ते 10 म्हळ्यार विकप ना खूंय. अरे आमचें नुस्तें मारलो आहा तें खूंय दवरपाचें. हे नुस्तें आतां मान आमी हाडटाय तें खूंय दवरपाचें. आमी मारलेलें नुस्तें एकूय मेळना जाल्यार कितें करपा नुस्तें. थिंगून खंयसर आख्खे घांटी भरलोय ते नुस्तें एकताय थिंगा घांटी आख्खे घांटी आहाय थिंगसून. तेंकां कोण आलय नाय मरे. गोंयकार नुस्तें ऐकलें जाल्यार तुमकां आडकोळ जाता. हे कलेक्टर आहोत ते कलेक्टर आहोत. नुस्तें मारून गोंयकारांक खावपा न्हू. नुस्तें घेवन गेला म्युन्सिपालिटीन घेवन गेले. नुस्तें भितर घालय नाल्यार आमकां भितर घालय ती भितर विकताय आमी. हिंगा इकनाका जाल्यार भितर वचून विकताय. लेटर घेवन येयला म्युन्सिपालिटी आनी हय हायकोर्टा ऑर्डर म्हणून सांगताय, बट हायकोर्टा स्टॅम्प ना कांय ना. सो आमकां जाण जावपा जाय हायकोर्टा ऑर्डर कितें म्हूण येयली ती, आनी कंप्लेन येयलो आहा म्हणून. सो कंप्लेना आमकां कॉपी दिलो ना, आमकां हायकोर्टा ऑर्डर दिलो ना, कांय आमकां दाखयलो ना. सो आमकां जाण जावपा जाय कित्याक लागून बंद ते. बट तेम लेटर दिल चोय तेजे बरयलो आहा इलिगल फिश सेलिंग एंड डिस्पोजेबल वेस्ट म्हूण. सो तेजे तुमी चौकश कराय म्हूण. ते 10 बंद कितें तेजेर कांय दिलो ना. सो काल सायन्सा तो येयलो खंय सेक्रेटरी येयलोलो. बट आयज तो आमी येयलोली सगळीं रापणकारां सगळीं नुस्त्यांक येयलोली. तो उलोवपा रेडी ना. तो फोन कट करता. सो आमी हेटला ताका क्वेश्चन केल्या ती स्वता तिना येता खंय. बट तेका आमकां उलय म्हळ्यार तो रेडी जायना उलोवपाक. सो आमकां जाण जावपा जाय तो कितें एशें कोन्न लिपोवन पावतो. इफ तेणें ती लेटर दिली जाल्यार तेगे इश्यू कितें तो कित्याक लागून रापणकारांगे नुस्तें बंद. आमगे रापणाक लेट मारताय नुस्तें येता इंकपा मेळना जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमगे हितून आतां लाका येपार बंद करून येयलें पूण तो उलोवपा रेडी. वास्को वाठारांत वाडिल्ल्या डेंग्यूच्या साथीचेर वास्को अर्बन भलायकी केंद्रान जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. मुरगांव पालिका संकुलांत जाल्ले ह्या बसकेक शारांतले बिल्डरूय वांटेकार जाल्ले. वास्को उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान लोक उदक सांठोवन दवरतात, हाका लागून जळारां वाडटात आनी डेंग्यू पातळटा अशें दोतोरांनी सांगलें. लोकांक एक हांव ह्याच निमित्यान मॅसेज दिवंक सोदतां की डेंग्यू कंट्रोल हो जसो हेल्थ सर्विसेसाचो आनी म्युन्सिपालिटीचो सिवीक बॉडींची जबाबदारी आसा तशीच सगळ्या लोकांचीय जबाबदारी आसा. वास्कोन प्रॉब्लेम जाता मॉस्किटो ब्रिडिंगाचो वॉटर स्टोरेजाक लागून. वॉटर शॉर्टेज आसा वास्कोन, ताका लागून लोकांक उदक स्टोर करून दवरचेंच पडटा. ताका कांय पर्याय ना. फक्त एकूच केअर घेवपाची की उदक 7 दिसां वयर स्टोर जावंक जायना. जें उदक तुमी बॅरलांनी स्टोर करता तें बॅरलांचें तोंड मातशें कपडो बी बांदून बंद दवरा सो दॅट मॉस्किटोज कांट एंटर एंड ले एग्स. सो ब्रिडींग वील बी कंट्रोल. दीस हॅज टू बी डन एट द हावस टू हावस लेवल. दुसरी गोश्ट घरान खंयच ब्रिडींग जावंक दिवंक जायना. फ्लावर पॉट्स आसता तांच्या पोंदाचेर डिश दवरता, त्या डिशान उदक एक्युमुलेट जाता आनी तातूंत सामकें हमखास मॉस्किटो ब्रिडींग जाता. हाचेर मातशें लक्ष दवरा. म्युन्सिपालिटीन फुडाकार घेवन ही मिटींग ऑर्गनायज केल्ली. बिल्डरांक आनी बाकीचे जे स्टेक होल्डर आसा, हेल्थ सर्विसीस आसा आनी म्युन्सिपालिटी आसा हांच्या खातीर मिटींग ऑर्गनायज केल्ली टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट द डेंग्यू सिच्युएशन इन वास्को. वास्कोन जें डेंग्यू सिच्युएशन आसा तें कशें कंट्रोलान हाडचें हाचे बद्दल डिस्कशन करपा खातीर ही मिटींग म्युन्सिपालिटीन ऑर्गनायज केल्ली. Today we had launch of Ayushman Bhava program and त्या खातीर we had a meeting with the builders and contractors here in the municipality building of Vasco and then I being nodal officer for tuberculosis program I gave them a small orientation talk on
what is tuberculosis and what the program is all about, because we are planning to eradicate TB from India by the year 2025, and this program is directly monitored by our PM's office. So we have intensified this program to detect more and more number of cases, treat them and follow up with them, also screen all the people who may have TB infections and treat them, so that we are able to achieve our goal of eliminating TB by 2025. कांय दिसा पयलीं ताळीवाडा म्हापशा हांगासर पार्क केल्ल्यो दुचाकी चोरयेक गेल्ल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा म्हापशा पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक अटक करून दुचाकी जप्त केल्या. ह्या चोरयेचें प्रकरण CCTV कॅमेरात कैद जाल्ल्यान फुटेजीच्या आदारान पुलिसांनी ह्या चोरांक धरले. चवथ आयली म्हणटकीच नेवऱ्यो आयल्योच. चवथीक फक्त 4 दीस आशिल्ल्यान सध्या घराघरांनी नेवऱ्यो करपाचें काम नेटान चालू आसा. महिला गटान नेवऱ्यो करपाक चालू केलेल्यो आसा. नेवऱ्यो करपाक खूब पाशयेस लागता. दिवचाच्या गांवकर वाड्याचेर कांय बायलां एकठांय येवन नेवऱ्यो करपाच्या कामात गुल्ल आसात. नेवऱ्यो तयार जाता म्हणसर खूब कश्ट घेवचे पडटा अशें बायलांचें म्हणणें. चवथीक एक 15 दीस म्हटल्यार तयारी करता आनी पिठो बी करचो पडटा न्हू. मागीर आमी पिठो बी करता आनी मागीर नेवऱ्यो 8 दीस बी आहा चवथीक म्हटल्यार आमी नेवऱ्यो करपाक स्टार्ट करता. हय हय आमकां ऑर्डरी खूब येता. आमकां घरा बसून येता. आमी भायर बी तश्यो नेवऱ्यो विकीन आमी घरात विकता. आनी 6 जाणां येवन करता. आमकां टायमूच मेळना करपाक तरी आमी करता बसून. पण तुमचे कडेन जे नेवऱ्यो करतात तेका मागणी आसा तर? हय खूब ऑर्डरी आसता आमकां. पण साधारण नेवऱ्यो करपाक खूब त्रास पडटा. आनी सकाळी बसचें पडटा. सांज पासून दीसभर बसचें पडटा आमकां नेवऱ्यो करपाक. पूण त्रास जाता पूण कितें करतली करूंकूच जाय न्हू. एकदां ऑर्डर घेतली म्हणटकूच. आनी म्हाका सांग पळय ऑर्डरी करता पिठ्याच्यो काय रव्याच्या नेवऱ्यांक जास्त मागणी? सगळे मिक्स. पिठ्याच्यो करता आमी, मुगाच्यो करता आनी रव्याच्यो करता, सोयेच्यो करता, तिखट करता, सगळ्यो करता. तिखट म्हणजे मसाल्याच्यो पण जायो तसल्यो करून दिता. आमी 5-6 घरांच्यो बायलो अश्यो येवन नेवऱ्यो करता एकठांय. आमी सगळ्या तरेच्यो नेवऱ्यांची ऑर्डर घेता आनी आमी एकदां बसली न्हू म्हणटकूच 2-4 वरांनी मातशी उठ्ठा आनी परती आमी नेवऱ्यो करपाक बसता. आमकां एकदां न्हू च्या पासून पिवंक मेळना. इतले आमकां भायली ऑर्डर बीन आसता चडशी. नेवऱ्यो करुया, कश्यो कितें विकुया बीन अश्यो प्लॅनिंग करता. कोणाक कसल्यो जाय. भायल्या लोकां पेक्षा आमचे कडेन सोय आसता. आनी भायल्या लोकां पेक्षा आमचे कडेन सोय आसता नेवऱ्यो. आमी सायजी प्रमाणे नेवऱ्यो करता. बाजारांची रेट म्हारग आसता. बाजारांची रेट म्हारग आसता पूण आमची अशी कमी आसता. आनी आमकां तशी मागीर पासून खूब येता ऑर्डरी. आमी जाता त्योच करता. बेश्ट्यो घेयना आमी.
चोवसां पासून आसता. गृह आधार येवजणेखाला लावार्थ्यांक मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी मंजुरी पत्रां वाटप सुवाळो रवींद्र भवन मडगांवां हांगासर जालो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेंकार, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत ह्या सुवाळ्यात हजर आशिल्ले. नव्या 11,000 आवयांक गृह आधार दिवपाचें काम केलां, हाका लागून मुखेलमंत्र्यान बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे उपकार आटयले. मुख्यमंत्री खूपशे कार्यक्रम आसा पण त्यांची इच्छा असली की गणपतीच्या पयलीं हे स्कीम इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. बेनिफिशरी जावल्या त्यांच्याकडे पैसे आम्ही दिवपाचो आम्ही प्रयत्न करूंक जाय आणि गणपतीच्या पयलीं हे सगळे बेनिफिट हे 11,500 महिला हे पावोवपाचो आम्ही जो प्रयत्न आम्ही करपाक जाय, करपाकूच जाय. आणि मुख्यमंत्रीचे आनी एक आदेश आशिल्ले की हे जेन्ना आपण हांगा भाशण दितूच आणि जेन्ना महिलांच्या हातान फॉर्म येतले तेजे ते घरा पावपाचे पयलीं तुमचे फोनार SMS येतले, तुमचे पैसे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट तुमच्या अकाउंटान गेला. ह्या तरेचे आम्ही प्रयत्न केले आसा. हांव चड वेळ घेना. हांव आयज महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमकां खूप सहकार्य केले. आम्ही हो विचार करता असताना फाल्यां सकाळी घडये कदाचित आम्ही म्हणटाले की आम्ही खंय आसतले, पण फुडल्या 25 वर्सांत कदाचित आमचे नेक्स्ट जनरेशन आसतले, आमचे भुरगे आसतले. गोंय आमकां तांच्या खातीर विकसीत केल्लें जाय. आज आमी पळयता की गृह आधाराची ल्हानशी तुमकां केल्ली मदत 1,500 रुपया म्हाका खबर आसा. म्हाका बरेचशे फावटी म्हाका जेन्ना हांव भयणीक सांगपाक येता सांगता की सरकारा कडलो 1,500 रुपया जो मेळटा म्हाजे बाय कॉलेजीक वचपाक शकता, ताका मंथली जे 500 रुपया पॉकेट मनी जाय तो म्हाज्या गृह आधाराच्या पयशांतल्यान हांव दिता. म्हज्या गृह आधाराच्या पयशांतल्यान हांव तेजी फीस भरपाक शकलें. गृह आधाराच्या पयशां खातीरच म्हज्या बायक हांव शिकोवपाक शकलें, बाबाक शिकोवपाक शकलें. हे म्हणटलें म्हाका खूब जाणां कडल्यान आयकूंक येता. म्हणजे गृह आधार फॅमिली इन्कमाच्या बरोबरच आपले फुडले जनरेशन घडयता असताना सुद्धा अशाच पद्धतीचे आमकां फुडले जनरेशन जे आसा हे फुडले जनरेशन बरें जाल्ले जाय. म्हणून तर म्हणजे ल्हानशी जरी मदत आसली जाल्यार सुद्धा एखादे फुडले जनरेशन जर घडयता आसत जाल्यार तें चड म्हत्वाचें आसा. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा NIAच्या पथकान बेरेस्तारा उसगांवां धाड घालून एका अल्पवयीन भुरग्याचो मोबायल जप्त केला. हो भुरगो उसगांवां एका शाळेत 10वेंत शिकता. तो मूळ गोंयकार न्हय. फाटली 10 वर्सां ताची फामील गोंयांत राबितो करता. सद्याक ताची चवकशी करून NIAचो पथक झारखंडाक गेला. फुडल्या चवकशे खातीर ताका झारखंड आपयला म्हणून कळटा. उसगांवां 10वेंत शिकपी एका भुरग्याचो देश विरोधी कारवायांनी हात आशिल्ल्याच्या दुबावावयल्यान NIAन ताच्या घरा धाड घातली. हो भुरगो 10वेंत शिकता. ताचो मोबायल NIA पथकान जप्त केला. देश विरोधी कारवायांनी वांटेकार जाल्ल्याचो सोद घेताना हे भुरग्याचे कनेक्शन मेळिल्ल्यान NIAन ही धाड घातली. ताची सखोल चवकशी केल्या उपरांत ताचो मोबायल घेवन पथक झारखंडाक गेले. हो भुरगो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. फाटली 10 वर्सां ताची फामील गोंयांत राबितो करता. आज सकाळी झारखंडच्यान एक NIAचे पथक गोंयांत दाखल जाले आनी तेणी उसगांव एका बिल्डिंगेचेर रेड मारली. त्या बिल्डिंगेन तो भुरगो फ्लॅटान रावतालो तेन्ना तो भुरगो अल्पवयीन आसल्या कारणान तेजी चवकशी केली आनी तेगेलो जो पेन ड्रायव मोबायल आनी इंस्टाग्राम आनी तो कितें ट्विटर अकाउंट जो आसलो तेजो तो तेणी हॅक केला, जप्त केलो आनी तेजो मोबायल ते घेवन गेल्ले आसा आनी तेका चवकशी खातीर अल्पवयीन आसल्या कारणान तेका चवकशी खातीर झारखंडा 22 तारखेक आपयला अशी सुत्रा कडल्यान मेळ्ळेलें आसा. फोंडा पुलिसाच्या मार्गदर्शना खाली फोंडा पुलिसाक बरोबर घेवन तेंच्यांनी ती उसगांव आयज धाड मारलेली आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. राज्यात शाळेच्या भुरग्यांमदी ई-सिगरेटांचे प्रमाण वाडिल्ल्याच्या घडणुकांची दखल घेत गोंय बाल हक्क आयोगान ह्या विशीं DGPक पत्र बरयलां. हे पत्रांत जे कोणी ई-सिगरेट्स विकतात तांचेर कारवाय करपाची मागणी आयोगान केल्या. येणाऱ्या काळात ह्या विशीं शाळा आनी पालकां मदीं जागृताय घडोवन हाडटले अशें गोंय बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बारबोस हाणें सांगलां. सध्या गोंयांत शैक्षणिक संस्थांनी गैरप्रकाराच्या घडणुकांमदी बरीच वाड जाल्या. शाळा, कॉलेजी, हायर सेकंडरीनी भुरग्यांकडे ड्रग्सा सयत ई-सिगारेट्स मेळपाक लागल्यात. फाटल्या म्हयन्यात दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयातले पेपर स्प्रे प्रकरण गोंयभर बरेच गाजिल्ले. ह्या प्रकरणाच्या तपासात एका चलयेच्या बॅगात ई-सिगारेट सापडिल्ले. देखून हे अशे वाडटे प्रकरणाची दखल घेत गोंय बाल हक्क आयोगान DGPक पत्र बरोवन ई-सिगारेट्स विकप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. आयोग शाळा आणि पालकां खातीर जागृताय कार्यावळी आयोजित करपाचे आसात. So substance use has been a concern for the commission and we are already grappling with drug abuse, substance abuse in the state of Goa, which is
lately seen as a big time issue among school students. In the recent times, we have seen this new issue of vaping, which is being noticed in school. Several schools have brought to our notice, and they have highlighted us that this is the issue, that a lot of students are found vaping in the school premises, and some of them have found also vaping products with the students. So which is why we thought, since this is a new issue where there is not much knowledge within the public domain, and not many are aware of how to handle, not many have seen the products themselves. So I thought there is a need to prohibit the use of it, because as per Electronic Cigarette Act 2019, the sale of e-cigarette is banned. So I have written to the Director General of Police to ban or to go to the stores where this is sold and get it raided, because the supply itself is prohibited. We are also going to do massive awareness on this particular subject. We have already scheduled a program on 25th on this subject matter. We are going to also have an advisory to schools on how to respond to vaping when they notice similar incidents in their school setting. There is need also for the public to bring to our knowledge, because this is something illegal and it's very difficult to find out where it is being sold. So if public has any information on this sale of vapes surrounding school setting, to be precise, and they can contact commission, and then we will ensure that action is taken on this matter. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.